हांवेंच ताचे कृपेन वडत वेता हांव. देखून जेजूक दिन वसूंक आयली आमी सगळीं ह्या एका कृपेचो फळ जावन भाव बांदवपणान चड आनी चड वाडोवंक आसा. पवित्र आत्म्याच्या फळांनी भरून आत्मीक जिणेंत आमी ग्रेस्त जावंक आसा. तवळ मात्र सोम्याक आमची दिनवसणी मानता. तर ह्या संपणेच्या दिसा मिसाच्या पवित्र बलिदानांत आमी भाग घेवची. जेजू बरी आमकांच खाली कर हेरांक दिवचे बरे समार्यागार जावन दित म्हणून आमी मागया. स्वफायदो मात चिंतून हेरांक वापरून उडय नासतना हरी एकली मुजिंस भावांनी भयणी म्हणले लेकून चिंतान सोबदानी करणेन तांच्या गरजांक स्पंदन करूंक जेजू समेस्तांक उदार मन फोव करून दी म्हणून आमी मागया. आयच्या दिसा प्रत्येक जावन फाटल्या 12 दिसांनी हांगासर येवन तांची उदार सेवा भेटिल्ल्या सर स्वयंसेवक पासत सर धानी पासत आनी तशेंच हे युकरिस्ताच्या बलिदानाक आमकां साकार दिल्ल्या सर याजक धर्म भयणी आनी सेमिनरिस्ट पासत आमी प्रत्येक जावन मागया. ह्याच्या मिसाचे समावेश आसात. बाळक जेजून केल्ल्या सर उपकारांक अर्घ दितात फ्रांसिस सल्डाना आनी तांचे कुटुंब, संदीप सेरावो, बरे एक मागता तेरेसा डिसोसा, प्रत्येक पासून मागतात सिसिलिया कोर्डेरो, विल्मा कोर्डेरो आनी डेनिस डिसोसा. कुटुंबान सल्लेल्या सान्याच्या पासून मागता योन फ्रँक, लेनी मचादो हिच्या मरणाच्या दुसऱ्या वार्षिक दिसात पासून मागतात मचादो आनी तांचे कुटुंब. देवदीन डिविना मचादो आनी रेशल मार्टिस हांच्या खातीर मागतात मचादो आनी तांचे कुटुंब. त्याच वक्ता मचादो मार्टिस डिकॉस्टा आनी कुटुंबान सल्लेल्या सर आल्मा पासून मागतात मचादो आनी तांचे कुटुंब. ह्या तेसां बराबर आमची तेसां सोम्याक भेटोवया. आमच्या लागीं मागण्यो विचारल्यो सोमेस्त सुखदास कांत ताचे पासून मागया. सर्व आमी रावया, प्रवेश गीत गावया, अशें मिसाची सुरवात करया. देखून तुमच्यो करतल्यो काडा करतलें गीत संगो 3.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं जेजू ख्रिस्तातय मोगाळ भाव भयणीनो, जेजून आमकां ह्या पवित्र थळार येवन जेजूक अर्गां दिवच्याक आमची ते सवां भेटोवच्याक हो दीस देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. प्रत्येक रितीन आमी फेस्ताच्या आखरेच्या दिसा आसाव. जेजून आमच्या जिवितांत बरेंपण फावो केलां, ह्या खातीर आमी अर्गां दिवया. आमच्या जिवितांत सगळें बरें जावच्या खातीर, कुटुंबांतल्या संद्यां खातीर बरें जावच्या खातीर, प्रत्येक रितीन हांगासर सेवा दिल्ल्या आनी सेवा दिवच्या हर एकल्यांकी देव तांकां आनी तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून आमी मागया. आमी हर एकली अस्क सायबाची आमी हर एकली पातकी देवा मुखार आमचें पाताक वळखून हें पवित्र बलिदान भेटोवच्याक आमकांच आमी तयार करया. पातकांची दुग्धन सांगता आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवंत सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नावाक आमी मान दितां आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचतां. या जिवितांत ताची घटसाण साकून दोशी जावं आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासायली या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागतां. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतले वाचप. भावार्थ्यांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयचीय एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो, कित्याक सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेताली. धर्मदूत व्हड सामर्थ्येन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतालो. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणीय नातलो. भुंयबाट आनी गरदर आशिल्ली आपणाचे पुरा विकून मेळ्ळलो दुडू हाड धर्मदूताच्या पांयां सरशी दवरताली आनी धर्मदूत हर एकल्याक ताचे ताचे गरजे तेकीत तो वांटताले. देवाचे उतार हे. तुमच्या करतलेंत पांचांको पांच सोडून दराच्या जरीत हांव. सोडवून दाराच्या जरीता संतोषान तुमी उदाक ओडतेल्या. सोडवून दाराच्या जरीता संतोषान तुमी उदाक ओडतेल्या. निसायकी देव मोजे सोडवून
तुमच्या कीर्तलेन 505 गीत नंबर 10. उभी राहूया. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो. तुमचे सोबे आसू. माथेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येशूया. देखून सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें, आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडून आसतलें. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले 2 जण एक मनाचे जावन खंयचेय एक वस्तू मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. जंय 2 वा 3 म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मदगात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या वर्साच्या फेस्ताक नियाळूंक आसचो विशय हाकीतलें बरें भावा भयणी परी जियोवचें. मोगाचेनो, ह्या सोबीत दिसा हो विशय नियाळूंक आमकां देवान हांगासर आपोवन हाडला. एकलो जर्मन तत्वशास्त्री मनशाक तो साळ पॉक्युपायन म्हणटात मुळ्ळू हांदी म्हणून आपयता. कित्याक तो अशें आपयता ती जाणा जावंक तो आमच्या मुखार एक काणी आमकां सांगता. जर्मनीच्या गांवांत कठीण हिवाळो आसलो खंय, आनी त्या वेळार मनजातीन सांगाता येवन जियोंक आसलें. नंतर त्या हिवाकच सबार मनजाती मरताली खंय. देखून त्या मनजायकी पैकी एक मनजाती मुळ्ळू हांदी साळी म्हणटात ते सांगाता येतात, आनी तांचो एक निर्धार आसा, अळे ह्या हिवाळ्या काळार आमी सांगाता जियोंक जाय. आमी सांगाता जियेल्यार मात्र आमी वाचतल्या म्हणून असलो एक निर्धार घेतात आनी ते सांगाता जियोंक प्रयत्न करतात. तुमकां कळीत आसा, मुळ्ळू हांदीक साळयेक कांटे आसात. सांगाता जियेत आसतना एकामेकाचे कांटे लागतात
आनी दूख सुरू जाता. देखून तांचे मदें एक मान आस्ताप उब जाता. कितें करतात? सांगाता जिवन उब दिवच्या बदलाक थोडी साळी पयस वेतात. आनी 26 वरां भितर कोण त्या सांगाता जिवच्या साळीतावन मेकळेकन पयस गेल्ले आसात, थोडी साळी मरतात आनी थोडी साळी त्या हिवाळ्याक फ्रीज जावन येतात. आनी खंयचे साळयो साळी सांगाता जिवन आसात, ते साळी त्या हिवाळ्याच्या वेळार आनी हिंव काबार जावन येता आसतना वांसोवंक शकतात. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या तत्वशास्त्रीन सांगल्या काणयेक आनी मनशा जिविताक सरी करूंक आमकां भोव सोंपें भोगता. जर आमी आमच्या कुटुंबा जिवितांत समाजेतावन आमी मेकळेंकन जियेताव तर आमचें जिवीत आमी विबाडूंक शकतले. आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत बरें करून आमी जियोंक शकचे ना. आमी पळयलां जावंक पुरो, ह्याच साळी भशेन थोडे जियेतात जावंक पुरो. कशें? पयल्यान थोडे साळी बरी कांटे सोड, कुटुंबांत कांटे जावचे बरी, समाजेंत कांटे जावचे बरी, प्रत्येक रितीन शेजारा मदें कांटे जावन जियोवचे, हेरांक तोपचे साळी जावन जियोवचे आमी पळयता जावंक पुरो. आनी थोडे साळी मनशा मदें आसचे, आपणा जिवितांत मेकळेंकन जियोवचें, आमी पयस वचून जियेता, आमकां कोणी नाका म्हूण जियोवचे आसात, ते लायफलेस मरण पावतात. आपल्या जिवितांत कितेंच बरें करूंक सकनातले आमी पळयता. तिसऱ्यान ह्या काणयेंत आयकल्ले साळी पयस गेल्ले त्या हिवाळ्याक फ्रीज जावंक पावले. तसलीं थोडीं मनशां आमी पळयता जावंक पुरो. कुटुंबा जिवितांत वा खंयच्याय बऱ्या संगतींत जियोवच्याक पयस गेल्ले आपल्या जिवितांत फ्रीज जावन आसात. खंयचेच उपकाराक पडनातले व्यक्ती आमी पळयता. आज म्हाका आनी तुमकां एकामेका एकवटान माया मोगान जियोवंक आमकां आपोवणें दिलां. आनी तें आपोवणें आज आमी स्विकार करून तें जियोवंक आमकां हर एकल्यांकी देव सर्गीचो बाप आमकां आपयता. एक बरोवपी अशें म्हणटा, बेस्ट रिलेशनशिप्स आर नॉट द वन दॅट ब्रिंग्स टुगेदर परफेक्ट पीपल, बट द वन दॅट टू लिव्ह विथ इम्परफेक्ट पीपल. म्हणजे बऱ्या सांगाता जियोवचें मात्र जिणे न्ही, बागार खोट्या सांगाता आनी आमकां कोण जायना म्हूण आसात तांच्या सांगाता जियोवचें एक जिवीत म्हणून आमकां हो बरयणार सांगता. आनी असलें जिवीत आमी जियेल्या जावंक पुरो, आमी जियेता जावंक पुरो. आनी असल्या जिवितांत आमकां मोग वांटूंक देव आपोवणें दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचें योजन आमच्या जिवितांत कसलें? आमच्या जिवितांत देवाचें योजन आमी आमच्या जिवितांत माया मोगान एकवटान जियोवंक. आनी ताचो प्रतिफळ आमकां कितें मेळटा? ताचो प्रतिफळ आमकां सर्गीचें राज मेळटा म्हूण आमकां जेजू स्पश्ट कळीत करता. देखून सो आयचें पयलें वासाप आमी समा आयकलें तर आमकां सुरविली पोवीस सभांतले क्रिस्तांव कशे आपली जिणी जियेले म्हूण आमच्या मुखार दवरता. तो भावार्थ्यांचो मेळ एका काळजाचो एका मनाचो जाल्लो, आपणाची वस्त म्हणून नातली, कित्याक सगळीं वांटून घेतली. तांचे थंय गरजेवंत नातली, कित्याक हर एकली वांटून घेतली. तांचे तें आसलें कितें बरेंपण आसा सगळें विकून सांगात हाण दमदूतांक दिताले, आनी दमदूत कोण गरजेवंत आसात तांकां वांटून दिताले. देखून ते एका काळजाची एका मनाची जावन एकवटीत क्रिस्तांव जावन समुदाय जावन ते जियेताले आमी समजता. मोगाळ भाव भयणीनो,
सुरविल्ली क्रिस्तांव अशें जिवीत जियेता तर ह्या काळार पोस्ट मॉडर्निझम म्हणयत ह्या काळार जिवोवची आमी कसली जिणी जियेता आमचे मदें एका मनाची जावन एका काळजांची जावन आमी जियेता तर मस्त बरें आमचे मदें मोसोर स्वार्थ हागे आसा तर आमी क्रिस्तांव न्ही सुरविल्ली क्रिस्तांव परी एका मनाची एका काळजाची जावन जियेना जावंक पुरो आमच्या सुकूट मांत एका भावान एक बरेंशें वस्त वाडल्यार मोसोर जाता भयणीन एक बरें कापड हाडल्यार मोसोर जाता भावाच्या भुरग्यान बरें एक मार्क्स काडल्यार मोसोर जाता असलें चिंताप आसा तर आमी बरे क्रिस्तांव न्ही मोगाळ भाव भयणीनो साबार पावटी आमच्या जिवितांत आमी आमी करून घेता आमकांच केंद्रीत करून घेता देवाक केंद्रीत करनासतना आमची स्वार्थाची जिणी जियेता जावंक पुरो आमच्या सजाऱ्यामध्ये भाऊ भयणी मध्ये मानास्ताप आसा भुरग्यांक तोच मानास्ताप दिता तर अळे ताच्या घरा वचनाका ताच्या लागीं उलय नाका असलें चिंताप आमी दिता तर एका मनाची जावन आमी जियोंक सकची व्यक्ती न्ही आमी स्वार्थी जावंक पावता खरे क्रिस्तांव जावन आमी जियोंक सकना मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी कशें आमकां ट्रेन केलां बरें जिविताक ट्रेन केलां तर आमी बरें जावंक पावतले हांव वासच्या फिरगजींत एक पेटो आसा माजर आसा ताका ल्हानशें पील आसा हांवें सडावात पळयलां पेटे माजराक धांवडून वचचें पूण हांगासर पेटोय आसा माजर आसा ताचें ल्हानशें पील आसा आनी एकाच बशेंत हांव जेवतात कितें वाडलें खातात आनी खंयचें लाडाय करून पळोवचें पडचें हांवें पळोवना म्हाका एक विचित्र भोगलें कशें गी म्हणून कशें ट्रेन केलां ताचे परी जियेतात म्हणलें आमकां एक स्पश्ट चित्रान आमकां मेळटा देखून आमच्या जिवितांत आमकां जायनातली व्यक्ती आसात तर आमी जायनच म्हूण चिंता तर आमी एकामेकाक साबोन पडची व्यक्ती जाताल्यो मोगान जिवोवची व्यक्ती जावचें ना आमचे मदें गरजेवंत आसात गी आसात म्हूण बगतात तर आमी सुरविल्ली क्रिस्तांवाची पर्जा त्या जनरेशन न्ही म्हणयत कित्याक आमचे मदें गरजेवंत आसा तर आमी क्रिस्तांवांनी कितें करूंक जाय एकामेकाक कुमो करूंक जाय एकामेकाक बरें करूंक जाय म्हणून आमी आपयता हांव गरजेवंतूच जावन मागोनच जियेता तर हांवी एक बरें जिवीत जियेता म्हणून न्ही देखून तांचे मदें गरजेवंत नातली कित्याक एकामेकाक ती वांटून जियेताली देखून तांच्या जिवितांत बरेंपण जावंक पावलें आज आमी ह्या पवित्र थळार आसा आमी हांगासर आसली हर एक व्यक्ती आमच्या जिवितांत हेरांक कुमो केली जावंक पुरो ह्या कोविड सिच्युएशना वेळार साबार जण गरजेवंत आसले एकाने एका वाटेन आमी कुमो केल्या जावंक पुरो ती कुमो केल्या तर आमी देवाची भुरगीं जर आमी कोणायकी कुमो करना तर आमकां हर एकल्यांक कुमो करूंक आपोवंक देव आमकां आपोवणें दिता आयची सुवार्ता आमी आयकली तुमचे भितरले दोग जण एका मनाची जावन खंयची वस्तू मागता जाल्यार तो तुमकां दितालो पयलें आमी एका मनाची जावंक जाय एका काळजाची जावंक जाय घरांत घुसपड आसा तर शेजाऱ्या मदें घुसपड आसा तर समाजेन घुसपड आसा तर खंयची समाज खंयचें कुटुंब खंयचें शेजार बरें जावंक पावत खंडीत ना देखून आमी एका काळजाची एका मनाची जावन देवा बापा लागीं आमी मागलें तर आमकां मेळटलें आज आमी हर एकलीं हांगासर आयल्या कित्याक मागच्या खातीर देवा लागीं उलो मारच्या खातीर जर आमचें थंय शांत समाधान ना आमचें थंय स्वार्थ आसा हागे आसा वायट चिंताप आसा हर एकल्यांक पाड जायचें म्हणलें चिंताप आसा तर आमकां कितेंच मेळचें ना मोगाळ भाव भयणीनो तर आमच्या जिवितांत आमी भागी जावंक एकामेकाक जियोंक आमी कितें करूंक जाय पयल्यान आमी हेरांक स्विकार करूंक जाय आमचें स्विकारपण आमी केलां हेरांकय आमी स्विकार करूंक जाय त्या दाळा मात्र आमकां आमच्या जिवितांत आमी कितें आमी ध्येय घेतला तें करूंक जगतलें एकामेकाक सोडदोड आसूंक जाय कुटुंबांत जियेत आसतना खंडी सोडदोड आसूंक जाय आनी तें तुमी शिकल्यात
बोगसाणे उदारपण हेरांक कुमो करचे मन आमचे ते आसूंक जाय. एका मनाची जावन आमी मागतां तर देव आमकां दितालो म्हणून आपल्याच पुता जेजू क्रिस्तान आमकां म्हळां. त्याच एका मनान नितळ काळजान आमी जेजू लागीं मागया. आज सगळो दीस आमकां देवान फावो केला आनी हो दीस आमकां कितेंय एक बरें करूंक आमकां एक वाट जावन दी. आयच्या दिवितांत सांजेर आमी राती न्हिदोंक येता आसतना आमी आमचें चिंताप जावन दी, कितलें बरें हांवें आज कितलें बरें काम केलां. देवाक हांव अर्गां दितां. पवित्र एवकारिस्तांतलो जेजू आमकां माया मोगान जिवंक कृपा दिवं दी म्हणून मागया. उबी रावया. आमच्या बावार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंतां देवाक, सरपदवेदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक जो पवित्र आत्म्यावर गर्भेसलो ओंकार मेळटा जल्मालो, पोंच पिलेतान ताका सोंसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेलांतलो जिवान जालो, सर्गाट चडलो, सरपदवेदार देव बाबाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्यांची मुन्सिबी करूंक येतालो. सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तां सो एकतात, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवानपण, सस्तांचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, देव आमकां आयकता आनी त्याच बरोबरशान आमची मागणी आमच्या बापा समोर आमी समर्पण दिवया. तुमची जबाब बाळोक जेजू मुखांतर बापा आमचेर बेसांव घाल. पदवेदार बापा, संवसारभर विस्तारलेल्या पवित्र सभेक एक व्हड कुटुंब म्हूण लेखून तुवें दिल्ले जाणवे प्रमाणे पवित्र सभेक जोगतें मार्गदर्शन दिवंक तुवें विंसून काडलेल्या आत्मीक वडिलांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. ताचें आत्मीक जिवीत सर लोकांक आमकां तुज्या मोगाची कुणां जायशें कर म्हूण मागता हांव. आमच्या कुटुंबांत विंसून काडलेल्या धर्मीक भाव भयणींनी तांच्या बेसांत विश्वासी आनी तीर रावंक आनी तुजें मिसांव मोगान आनी व्हड आसक्तेन करूंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बर म्हूण मागता हांव. कुटुंबां जिविताक वेंग मारिल्ल्या सोमेस्त आमच्या क्रिस्ती भावंडांनी स्वदमन, समाधान, सोंसणीकाय, मोग, दयाळाय, बरेंपण, विश्वासीपण, बळेपण आनी संतोश म्हणली पळां जोडून कुटुंबां जिवीत पळादीक करूंक उर्बेन बर म्हूण मागता हांव. एकामेका आताक हात दिवन बाळूक जेजूक मान करूंक आदार लाभयल्ल्या सोमेस्त दानींनी, हितचिंतकांनी, स्वयंसेवकांनी आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या सोमेस्त उदार मनाच्या भाव भयणींनी वैयक्तीक जिणेंत संतोषांनी समाधान जोडूंक तशेंच कुटुंबाच्या मागण्या मुखांतर बळवंत क्रिस्तांवां जावंक आनी तुका साक्ष दिवंक फावो कर म्हूण मागता हांव. आमच्या ह्या दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमल्ल्या समेस्त भाव भयणींक तुजो भरपूर मोग, निरंतर रक्षण, बरी भलायकी आनी जिणेंत दोसकाय लाभोवन दी म्हूण मागता हांव. मुगाळ भाव भयणीनो, आमच्या हात जोडी आमच्या दोळे दांपया. आमच्या खासगी गरजां खातीर प्रत्येक रितीन मागया. ह्या वेळार आमी उगडास काडया आमच्या घरांत आसल्या भुरग्यांचो, पिडेस्तांचो, परगवांत वावर करच्या संद्यांचो. तांकांय देव आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून मागया. सर्गींच्या बापा, ही सगळीं ते सवां तुज्या हाती आमी समर्पण दिता. तुका साक्ष जावन जिवंक आमकां तुजो आदार दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. तुमच्या कुर्तिलेंत 5 अंको 6 वेदी भोंवती तुज्या जुंबल्याव.
भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवाक आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयतां ती दनी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागतां. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां. जिव्या बाबार्थान ताचें पुना जिवंतपण परगटां. तीर बोरवोशान ताच्या महिमेवंत येण्याक त्रेकतां. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात. उत्सर्गी तुका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागतां. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरान सुसूंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारावतालें. हें म्हज्या उगडा साखरात. बावडता सोगूड परगटूया. तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवनपणावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सडवंडारा आमची सडवण कर. जय क्रिस्ता जय जय.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिवीत असो उंडो आनी सोडबोनची काल तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कूड आनी रगत तेला आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेच्यो पवित्र सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या ह्या सख्खी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बुरवोसो धरून आमचे आदीं सरून गेल्यान ते आमच्या सरभाव विणीची काकूळट कर. तांकां तुजी इश्टगतीन सरल्या सुमेस्तांक चे परजळीत मुखामोळ पळोवचें बागफोव कर. आमा सुमेस्तांची हांगासरच्या भक्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कारमरये जेजू शुमाये सांगाती बागेवन जुजे दिसो पती कुलसाचो जुआंव तेरेस, ल्हान फूल जेजूचें तेरेस आनी हेर सर तुका मानवल ह्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयले मागणे सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळीन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत आमकां सवस्काय दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशेन अत्रेक तेल्या आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांती सुटय, सर आकांतांतली आमकां वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं. माया मोगाचो आनी एकवटाचो गुर्त जावन आतां आमी एकामेकाक शांती दिवया. पळया मोगाचेनो एका मनाची एका काळजांची जावन माया मोगान जियोंक आपोण दिल्लो जेजू ह्या उंड्या रुपी हाजीर आसा. ताच्या जेवणाक आपयली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमच्या करतिलेंत पान संको इकरा सर्गींच्या कुवारा
मोगाच्या सुंदीरा.
प्रार्थूया. प्रितीवोन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिन वासनसो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटापली तुजी सडवण सगळ्या मनशाक पावय म्हूण आमी मागतां. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकाणूक आमकां पावय म्हूण आमी मागतां. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देख बसा. बोरून बुडीनो फाटल्या साबार दिसांत हांव हांगासर येवन तुमच्या तांकी भितरली सेवा भेटोवन हे सगळें कार्य हांगासर चल्लें. हे भक्तीक कार्य सुगमयेन चलोवंक तुमी आमकां आदार दिल्ल्या पासत ह्या कॉवेंताच्या वडिला तर्फेन तुमचो सर्वांचो हांव उपकार बावडटां. आनी प्रत्येक जावन आयच्या दिसा हांगासर येवन हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटयल्ल्या फादर आश्विन क्रास्ता बेंदर फिरगचेन ते वावर दिवन आसात तांचो हांव उपकार बावडटां. बाळूक जेजूची आशिर्वाद तांचेर मागता आनी तशेंच तांच्या फुडल्या मिसावांत सोमी तांकां यशस्वी दिवन दी म्हणून जावन आसा आमचें मागणें. सर्व आतां उबी रावया. जेजू बाळकान आमकां केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां मागणें म्हणया आनी त्या उपरांत मिसाचो आशिर्वाद आसतलो. सांगाता म्हणया, ये भोव उद्दार बाळूक जेजू, तुज्या मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमच्यो अर्गां भेटूंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, प्रस्नारणे सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाची मोरीफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळ्यांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट दवरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयतो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मेसवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. ती दोडो आशिर्वाद घेवच्या खातीर आमची तकली बगया. सर पदवेदा देव कनवळ्यान आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवपी जाणवायची वळख तुमकां फावो करूं. बावार्थाच्या शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी थरायन वाडूंक तुमकां करपा दी. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तसो मोगाळ देव तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं. आनी सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सोवें सदांच आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. तुमच्या करतलेंत पेज नंबर 17 नामान जेजू बाळका. आमच्या सांभाळणारा भलायकेच्या दाता.
एकलोस ताच्या मोगासो पत्मो दिवून केल्यान ताणे आमकां ताची भुरगीं जेजू दयामी भावानी भयणी आमकां आसा एकलोच ताच्या मोगासो पत्मो दिवून केल्यान ताणे आमकां ताची भुरगीं कितले बोरें भाव भयणी भाशे एकवटान आमी जियेमचे धवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचे कितले बोरें भाव भयणी भाशे एकवटान आमी जियेमचे धवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचे तुमले सगळे घेतले आमी दिल्या ताटापला संतोष भोगसून जियेता आगे चालून करता बापाचे काळीज दादोस सोडले सगळे घेतले आमी दिल्या ताटापला संतोष भोगसून जियेता हगे सांडून करता बापाचे काळीज दादोस कितले बोरे भाव भयणी भाशे एकवटान आमी जियेवचे धवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचे कितले बोरें भाव भयणी भाशे एकवटान आमी जियेवचे धवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचे जेजू दयामी भावानी भयणी आमकां आसा एकलोस ताच्या मोगासो पत्मो दिवून केल्यान ताणे आमकां ताची भुरगीं जेजू दयामी भावानी भयणी आमकां आसा एकलोच ताच्या मोगासो पत्मो दिवून केल्यान ताणे आमकां ताची भुरगीं कितले बोरें भाव भयणी
सगळे घेतले आम्ही दिल्या ताटातला संतोष बोगसूंची येता हगे सांडून करता बापाचे काळीज दादो इतले बरे भाव भयणी भाशे एकवटान आमी जियेवचे तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावपाचे कितले बरे भाव भयणी भाशे एकवटान आमी जियेवचे तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावपाचे जेजू दयामी भावानी भयणी आमकां आसा एकलोच बाप ताच्या मोगाचो पत्मो दिवून केल्यान ताणे आमकां ताची भुरगीं जेजू दयामी भावानी भयणी आमकां आसा एकलोच बाप ताच्या मोगाचो पत्मो दिवून केल्यान ताणे आमकां ताची भुरगीं कितले बरे भाव भयणी भाशे एकवटान आमी जियेवचे तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावताचे कितले बरे भाव भयणी भाशे एकवटान आमी जियेवचे तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावताचे तुमले सगळे घेतले आमी दिल्या ताटातला संतोष बोगसूंची येता हगे सांडून करता बापाचे काळीज दादोस सोडले सगळे घेतले आम्ही दिल्या ताटातला संतोष बोगसूंची येता हगे सांडून करता बापाचे काळीज दादोस इतले बरे भाव भयणी भाशे एकवटान आमी जियेवचे तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावपाचे कितले बरे भाव भयणी भाशे एकवटान आमी जियेवचे
पत्मो दिवून केल्यान ताणे आमकां ताची भुरगीं. जेजू दयामी भावानी भयणी आमकां आसा एकलोच बाब. ताच्या मोगाचो पत्मो दिवून केल्यान ताणे आमकां ताची भुरगीं. कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे. धवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावताचें. कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे. धवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावताचें. तुमले सगळे घेतले आमी दिल्या ताटापला संतोष. भोगसून जियेता आगे जालून करता बापाचे काळीज दोस. सोडले सगळे घेतले आमी दिल्या ताटापला संतोष. भोगसून जियेता हगे सांडून करता बापाचे काळीज दोस. कितले बरे भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे. धवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावताचें. कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे. धवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावताचें. जेजू दयामी भावानी भयणी आमकां आसा एकलोच बाब. ताच्या मोगाचो पत्मो दिवून केल्यान ताणे आमकां ताची भुरगीं. जेजू दयामी भावानी भयणी आमकां आसा एकलोच बाब. ताच्या मोगाचो पत्मो दिवून केल्यान ताणे आमकां ताची भुरगीं. कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे. धवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावताचें. कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे. धवळ बापाक
येसूंची येता हगे सांडून करता बापाचे काळी